या सक्सेस आम्ही म्हणतो. आम्ही ऐकत दिलो की लायफान सक्सेसफुल जावपाक जाय, सक्सेसफुल जावपाक जाय. पण काय ह्या सक्सेस म्हणजे नेमकें काय? काय ह्या सक्सेस? खूप पैसो आसा म्हटले सक्सेस, पैसो भरून भरून पैसो आसा म्हटले सक्सेस. जाम पडना ना तेंच्या कडेन चड पैसो आसता तेंकां, ह्याय आयकलां. तर काय सक्सेस? खूप रिलेशन आसा. रिलेशन म्हटल्यार आसा न्हू, म्हटल्यार खूप जाण आसा, नेटवर्क बरो आपल्या मोठा आसा. सक्सेस आसता, थोड्यां कडेन खूब मनशां असतात, खूब मनशां जोडलेलीं असतात, पण ती खरी असतात. खूप जाणांची वळख आसा ते सक्सेस. खंय ना खंय तरी लोक खोटे असतात मदले. ब्रँडेड वस्तू घेवप, ब्रँडेड फोन घेतलो, ब्रँडेड कार घेतली, ब्रँडेड बायक घेतली, ब्रँडेड वॉच घेतला, सॉरी स्मार्ट वॉच घेतला, ब्रँडेड शूज घेतले, असले गजाली घेवप, ब्रँडेड वस्तू घेवप म्हटल्यार सक्सेस. वस्तू ते थोडे दीस वापरतले मागीर जुनी जातली, एक्सायटमेंट उरची ना, थोड्या दिसां खातीर उरतली. हय न्हू. तर सक्सेस म्हणजे काय? एक लक्झरियस लायफ जगप, पॉश जगप, सुशेगाद पॉश, पयसो उडोवप, हे सक्सेस. पण आम्ही बघतो की जो पॉश चड आसता तांकां खंय ना खंय तरी शिकपणां जातात, दुयेंसां जातात. पडटा, मग काय फायदो? हां, असं ऐकलं की खूप पैसो आसा झाम पडना ना. पयलीं पैसो नसलो म्हणून झाम पडना नासली, आतां पैसो खूप आसा, कोण व्हरात काय आपलो पैसो म्हणून झाम पडना ना. मागीर काय फायदो? कसलो सक्सेस ह्यो? आनी थोड्यांक दिसता की मोठा काहीतरी अचीव करप, म्हणल्यार कसली तरी एक्झाम पास करून ऑफिसर जालो, खूप मेहनत करून ऑफिसर जालो, आनी काय केलं, काहीतरी अचीव केलं, खंयच्या तरी पोजिशनार, बऱ्या पोजिशनार जॉब मेळ्ळो, गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो म्हळ्यार सक्सेस. ती पोजिशन मेळपा खातीर तुका खंय ना खंय तरी मदीं काय ना कांय तरी करचें पडटा न्हू. खंय ना खंय तरी पयशे करचे पडटा न्हू. आनी मागीर तूं ऑफिसर जातय आनी मागीर तूं स्वता करता. काय करतय तातूंत खबर आहा. आनीक सांग सारकें क्लियर. तर ही सक्सेस. तर सक्सेस म्हणजे काय? आम्ही हे केव्हा विचारू का ना स्वता. जितकें म्हाका खबर आहा तितकें म्हाका दिसता की सक्सेसाचो जो डेफिनेशन आसता, सक्सेसाचो जो मिनींग आसता, तो प्रत्येका खातीर वेगवेगळा आसता. पण आमी असं केव्हा विचारला स्वता की आमच्या खातीर सक्सेस म्हणजे काय? विचारला केव्हा? लागलो आमी रेसीक, लागलो आमी पळत सुटलो की म्हाका सक्सेसफूल जावपाक जाय. पण सक्सेसाचो मिनींगच खबर ना जाल्यार काय सक्सेसफूल जातलें? पण आमी असं केव्हा विचारला की म्हाज्या खातीर सक्सेस म्हणजे काय? मी जर तुमकां ह्या कमेंटान सांगते की माझ्या खातीर सक्सेस म्हणजे काय, तुमकां जर दिसता तर तुम्ही ह्या कमेंटान सांगा. ओके, बाकी काय बरं चालला. आणि काय म्हणतात, हळदी कुंकू जागो सध्या. तर तुम्ही तिळगूळ खायात आणि मस्त गोड बोलात. बरं तर बरं, कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा. तर तुम्ही बघून घ्या काय तर, मी चड काय सांगणे ना. चला.